Lord brother. Lord brother. ऐकत प्राइज आहे द लॉर्ड. वय वय स्टार्ट म्हणजे करा स्टार्ट करा. ओके. आम्ही एक मागण्याद्वारे हे सेशन सुरू करूया. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. मोगळा बापा आम्ही दुकार गाणिता बापा आयच्या या दिसा खातीर या वेळा खातीर बापा बापा आम्ही दुकार गाणिता तुवें आमकां या माध्यम मुखांतर आमकां तुवें सांगत हाडलाय तुझे उतार आयकोंक त्या उतार शिकोंक तुवें आमकां सांगत हाडलाय बापा बापा आम्ही तुझी भुरगीं जावन आसा बापा बापा तूं आमचो मोग करताय बापा बापा आम्ही तुकार गाणिता हें सेशन आमी कितें शिकता तें सुलाभ रितीन सरळ रितीन आमकां समजूनचे बरी करच्या बसत आमी तुकार गाणिता बापा पवित्र आत्म्या हे सेशन तुझ्या कंट्रोलाक घेवन चलोवन व्हरच्या बसत आमी तुकार गाणिता पवित्र आत्म्या बापा आमी हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन आमेन आमेन. ऐकता की ऐकत ओके. आमी आज शिकोवंकेचे उतार जावन आसा जुआंव 15:1 7 मसोर कोणें घालयेत गी वाचयेत गी जुआंव 15:1 प्रेज गॉड वाचयेत गी 7 मसोर वाचय. ओके ब्रदर. हांव करी दाखवल आणि म्हजो बाप तोटा माली म्हजे ते आसून पळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आणि पळ दिता तो हर एक फांटो पळ ताणें दिवचे खातीर सवरून बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयना त्या उतरां मारिपाक येदोळस बेंडून नितळ जाल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे ते एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो. जसे एक फांटो वाली ते एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे ते एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना. वय हांव दाखवल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे ते रावता आनी जाचे ते हांव रावता तो येतेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकना. म्हजे ते रावनातलेल्याक फांट्या बरी कातरून उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात
आनी उज्यान घालून लासतात. तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार आणि म्हणजे उतरान तुमचे थंय रोवचीत जाल्यार म्हजे ते रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हांव करी दाखवाल म्हजो बाप तोटामाली. हांगा जेजू हांव करी दाखवाल म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार दाखवाल ती आमी संवसारान पळयता दाखवाल सुमार नमण्याचे आसता. पानां कसल्याक आसूंक पुरो, कोण तांदूळ फळां दुसऱ्यान दिवंक पुरो, कोडू येवंक पुरो. या दाखवाल पळोवंक कसल्याक दिसता पूण ती दाखवाल न्हय आसता. देखून जेजू हांव खरी दाखवाल म्हणटा. अनेक रितीन पळोवंक गेल्यार आमी मातेव 24:5 पळयता हांव. जेजू सांगता साबार जण म्हजे नांवे येतले आनी आपुणूच क्रिस्त म्हणून जायत्यांक टकयतले. तशें म्हळ्यार ते खरी दाखवाल न्हय ते. खरी दाखवाल जेजू. देखून जेजू म्हणटा हांव खरी दाखवाल म्हजो बाप तोटामाली. बाप तोटामाली न्हय धनी. तोटामाली म्हूण सांगता जेजू. आमी पोरण्या चल्ल्यांत इस्रायल परजेक दाखवालीक सरी केला. दाखवालक सरी केला आमी पळया तें इजाइया 5:1 आनी 2 पळया. घालयात गी सिस्टर. इजाइया 5:1-2. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. ताच्या दाखामळ्या विशीं म्हजे मोगा गीत गायता. एका पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाखोमळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी फातर काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवाली लायल्यो. तांचे मदें ताणें एक बुरूज बांदलो आनी थंय कळंबी तयार केली. तो मळो ताका दाखो दितलो म्हूण तो आशेवन रावलो पूण ताणें दिल्यो रानवट दाखो. प्रेज गॉड. हांगासर आमकां कळटा की इस्रायल परजात दाखवाल जावन आसली. पूण ती दाखवाली तावन कांय इल्ले म्हणी बरें फळ मेळूना. देवाक देव तांकां इतलो मोग करतलो तरी ते अन्य देवा फाटल्यान आनी बंब्या पुजा करूंक लागले. तशें ते देवा तावन पयस गेले. तांकां दाखोवन कितें देवान आशेल्लें तें देवाक मेळूना. अशें हांगासर देखून दाखवालीक तांकां इस्रायल परजेक सरी केल्लें. दुसरें आमी पळया किर्तन 80:8. 3-4 आमी स्क्रिप्चर्स पळया कित्याक म्हळ्यार आमकां समजून मेळच्या खातीर. किर्तन 88 आसा. इजिप्तांतली हुंटून एक दाखवल तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली. हय. इजिप्तांतली म्हळ्यार इस्रायल परजा इजिप्तांत आसली. सगळ्यांक कळीत आसा. थंय 430 वर्सां ती कश्टाली. देवान तांकां थंय तावन सोडोवन इस्रायलाक हाडलें. दूद आनी मोव व्हांयच्या गांवांक हाडलें आनी थंयसर तांणी परतून आमकां सांगता मुखार वाचल्यार कळटा राष्ट्रांक पुरा थंय आल्ल्यांक पुरा धांवडोवन तांकां थंय रावचें बरी केलें देवान. तरी ते देवाक उपराडले. देवाचे विधेय जावनात देवाक उपराडले. हांगाय आमकां कळटा दाखवाल म्हळ्यार इस्रायल परजा म्हणून आमकां कळटा. ओके. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आनी एक होसेया 10:1 पळया सिस्टर. होसेया 10:1. Hosea 10:1. Praise God. Praise God. इस्रायल भरपूर फळ दिवपी समृद्ध दाखवल. जितली चड ताची फळां वाडली तितल्यो चड वेदी ताणें बांदल्यो. जितलो
चड ताचो देश ग्रेस्त जालो तितले चड पुजा कांबे ताणें उबारले. प्रेज गॉड. पळय हांगासर कळटा इस्रायल भरपूर पौल दिवची समृद्ध दाखवाल. समृद्ध म्हळ्यार बरी देवान तांकां सकट दिल्लें. साम्राज्य दिल्ली ग्रेस्त आसले ते सकट दिल्लें जाल्यारय ते पळय कालें करतात म्हूण चड वेदी ताणें बांदल्यो, चड अन्य देवाच्यो पुजा कांबे तांणी उबारले, अशें ते देवाक विरोध केले. तांकां इस्रायल पर्जाक दाखवाल म्हणून सरी केल्लें दाखवाले. हांगाय ते आमकां पळोवंक मेळटा ते देवा विरोध केले, सगळ्यांनी देवा विरोध केले. आमी प्रेज गॉड. जेरेमिया 2:21 एक पळया, मागीर आसात पुरो आमकां 4. जेरेमिया 2:21. हांवें तुका श्रेष्ठ जातीचे उत्तम दाखवाली भाशेन लायली, पूण तूं हलकट आनी रानवट दाखवाल जावन कशी बदलली. वय देवान तांकां उत्तम श्रेष्ठ दाखवाली बरी तांकां पळयल्लें, तांची जतन घेतिल्ली, सकट तांकां दिल्लें. हांगाय आमकां कळीत जाता सकट. पूण तूं हलकट आनी रानवट दाखवाल जावंक पावली. तांचे तावन कांयच फळां मेळूना देवाक. देवाक तांचे तावन विधेयपण अविधेयपण आनी पळय सकट पातकान बडोवन गेली ती पर्जा, अविधेय जाली देवाक, तांणी बोंब्यां पुजा केली. ताचे तावन संपूर्ण पयसुत्त गेली शिवाय ताका थंय फळां मेळूनात. तांकां हांगासर कळटा ती दाखवाल रानवट जावन आसली. ती दाखवाल इस्रायल पर्जा रानवट बरी न्हय. देखून हांगा जेजू म्हणटा हांव खरी दाखवाल, म्हजो बाप तोटामाली. आतां आमी आमकांच विचारी जाय, आमी जेजू थंय एकवटान आसांगी या ताका लागीं मात्र आसा. कित्याक म्हळ्यार कोण सगळीं जेजूक एकवटान आसात म्हणून दिसतात, ती सगळीं एकवटान आसनात. हांव खरी दाखवाल, म्हजो बाप तोटामाली, म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक पांडो तो कातर घालता आनी फळ दिता तो चड फळ दिवचे खातीर हर एक पांडो तो सवर्ण बेंडटा. जेजू खरी दाखवाल आनी जिविताचे मूळ जावन आसा आनी वाडावळ जावन आसा. आमी ताचे फांटे बाप तोटामालीचे काम घालें, मरून गेल्ले तो कांड उडोवचे आनी जीव आसल्याक बोळ दिवचें. तोटामाली तो धनी न्हय. जेजून बापाक तोटामाली म्हूण सांगला, धनी न्हय. कित्याक म्हळ्यार तोटामाली झाडांक ताचें पोषण पालन पोषण करता, देखून बाप तोटामाली जावन आसा. हांगा एक जेजू आमकां वॉर्निंग दिता, कोणीय म्हाका एकवटान ना ताका फांट्या बरी कातर न्हू घालतले आनी सुके फांटे हारावन उज्यान लासतले. तशें म्हळ्यार मनीस बरो भक्तिवंत रिलिजियस दिसूंक पुरो, मिसाक वचूंक पुरो, बरें उलोवंक पुरो, जाल्यार जेजूच्या तो एकवटान ना, जर एकवटान आसा म्हणून सांगूंक जायना, आसले बरी दिसता. तर कोण तो निजायकी एकवटान आसा आनी येदोळूच फळ दिता तो. प्रेज गॉड. कोण एकलो जेजूक लागीं आसा पूण ताका एकवटान ना, देव आमचे जावन कायलें फळ आशेता. एखाद्या वेळा आमी फळ दिना तर कालें जाता. चिंतून पळया, आमी नीज जावन जेजूक एकवटान आसाव या खाली चर्च एक्टिविटीज मात्र आसाव. तर आज जेजू म्हाका सवर्ण बेंडून तयार आसा जाल्यार ताचे वयर म्हाका विश्वास आसा गी, या हांव ताच्या कामांक म्हज्या जिवितान विरोध करता गी. जेजूच्या शिसांक कळीत नासलें तांचे जिवीत कितलें बदलता म्हण. ते जेजू सांगता निमाण्या जेवणार बसून आसले आनी तांणी चिंतले बरी थंय जावना. ते दुसऱ्यांत चिंतून आसले पूण सकट आतां तांकां वयर पोना जाल्ले बरी जाल्लें. जेजून इल्ले पयलें तांचे पाय धुल्ले. जुदास जेजूक विक्रीत करूंक गेल्लो. आतां जेजू तांकां ताच्या अक्रेची एक शिकवण दिता, कुर्सार मरूंक वेच्या पयलें. ही आतां सांगची जावन आसा ती अक्रेची ताणें कुर्सार मोडच्या इल्ल्या वेळा पयलें ही शिकवण दिता तांकां.
ह्या वेळार तो आजापा विशयांत जावन दी या लोकाजामा विशयांत जावन दी या दोगदोनी आयल्यार कशें फुड करचें हें बरो उलयना तो. पूण कशें ताचे कडेन एकवटान रावचें एबायडींग इन हिम जेजूक इन हिम म्हण तांकां त्या विशयी शिकयता कशें ताचे कडेन एकवटान रावचें म्हण. जेजू कळीत आसलें 1 घंट्या भितर शीस जेजूक धरचें मारचें कुर्सा मारूंक व्हरचें तें पुरो पळयतले आनी ते भियान फोडून धांवतले म्हण. पूण ह्या अकरेच्या शिकोवणेंत तो तांकां शिकयता कशें एक वादळ फूड करचें ह्या वादळांतावन सुटचें कशें म्हण तांकां शिकयता. म्हजे थंय एकवटान रावा आनी हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों. कशें एक फांटो वाली थंय एकवटान रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशें म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना. कित्याक हो वेळ ताणें विसरलो ताच्या कश्टा मरणाच्या पयलेचो वेळ. कित्याक ताचे थंय एकवटान रावंक म्हण. कित्याक जेजू कळीत आसलें ताळणेन पडलो पडसो संदर्भ बळवंत आसलो. ताका कळीत आसलें पेद्रू ताका नेगार करता म्हणून. ताचे शीस भियान ताका पळोवन धांवतात म्हणून ताका जेजू कळीत आसलें. तो मरून जिवन जाल्या उपरांत शिसांक इल्ले गुंडाळ्याचें म्हळ्यार काली ताचो आदलो उगडास मात न्हय इल्ले गुंडाळ्याचें ताका तांकां सांगूंक जाय आसलें. ते ताच्या सांगात आसल्याचो उगडास मात न्हय इल्ले गुंडाळ्याचें तांकां शिकोवंक जाय आसलें. देखून शिसांक जिवंक एक तांचे मदें एक कनेक्शन संबंध जाय आसलो. देखून हें टिचींग हें शिकोवन तांकां तो दिता. पूण हें शिकोवन तांकां मात न्हय ही आमकांय जावन आसा. जेजू तांकां पवित्र आत्मो येवच्याक तयार करनासलो. आतां म्हणसर तांचे सांगाताक जेजू फिजिकली आसलो त्या घडये म्हणसर मरता म्हणसर. पूण बेगीनच ताका तांचे सांगाता स्पिरिच्युअली चलूंक आसलें. हांव बापा कडेन विचारन तुमकां एक मजतदार धाडटलो आनी तो तुमकां तुमचे सांगाता सदां काळ आसतलो. 15, 16, 18 म्हणटा जेजू तांकां तुमी म्हाका पळोवचे नात पूण हांव तुमच्या सांगाताच आसतलो. म्हजो ताळो तुमकां पयलेंच्या बरी आयकोवचो ना पूण हांव तुमकां मुखेली एक लिडर जावन हांव तुमकां चलोवन व्हरतलो. तशेंच तुमकां पयलेंच्या बरी म्हाका आपडूंक पुरा जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार तो सरकार आसतलो पूण पवित्र आत्मो मात तांचे सांगाता आसतलो. देखून तो म्हणटा तुमकां आपडूंक जावचें ना पूण हांव तुमच्या जिवितांत पयलेंच्या की चड मापान आसतलो. तुमी म्हाका एकवटान रावशी जाल्यार मात्र नाजाल्यार एकवटान रावना जाल्यार ते पयस आसल्यार तें बरें जावचें ना. देखून एक फावटी आमकां भोगता देव पयलेंच्या बरीत आमकां सांगता ना म्हणून आमकां भोगता वैगी. केदाळा म्हळ्यार म्हजो भावार्थ दंड म्हळ्यार भावार्थ वीक जाल्ल्या वेळार पयलें म्हाका आमकां ताचो ताळो करेक्ट आयकतालो पूण आतां हांव चिंता तो उलयता गी ना गी हें आमकां भोगता एके फावटी हय गी. आतां जेजू शिसांक सांगलेंच म्हाकाय सांगता आमकांय सांगता. आमकां सांगता एकवटान राव तुजें सक्तेंत करिनाका. म्हजे विणें तूं कांयच करूंक शकनाय जो हांव 15:5 तो सांगता. तेंकां हालीं जेजून सांगचें बेश्टें एक उतार न्हय. हें आमच्या जिवितांत एक काय म्हणटात एक की आसले बरी चावी. कारण थोडीं जाणां आत्मीक रितीर वाडटात पूण थोडीं जाणां थंयच आसले कडेनूच आसतात. थोडीं जाणां शांतीन जियेतात तर थोडीं जाणां एंग्जायटी तांतू एंग्जायटीन आसतात. थोडीं निजायकी बरें फळ दितात आनी दुसरीं जेजू तावन पयस आसतात. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत शिसां मरी थोड्या संदर्भार आमकां पुरा सण सोडया म्हण भोगता. ते सण जेजू कुटसार मेल्या उपरांत मरणा उपरांत ते पेद्रू आनी पुरा सण पयलेंच्या बरी पयलेंच्या कामाक गेल्ले मासली धरूंक गेल्ले. तशेंच आमकांय जावचे संदर्भ आसात. देखून जेजू तांकां एक बसवणी दिता. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार
आनी म्हजे उतार तुमचे थंय रावात जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तें तुमकां मेळटलें. जॉन 15:7. कितेंय मेळटलें म्हळ्यार आमी आमकां जाय म्हळ्यार संवसाराचे वस्तू आतां म्हाका एक जेजू म्हाका एक मर्सिडीज कार दी म्हळ्यार जाता की जायना. तशें म्हळ्यार कितेंय म्हळ्यार तांकां जाय जाल्लें बळ गिन्यान समाधान तें जेजूतावन वाळटा. त्या दाळा आमी एकवटान आसां त्या दाळा मात्र. तर एक सवाल हांव जेजू थंय एकवटान आसांगी या ताच्या लागीं मात्र आसां, ताच्या भोंवतणी मात्र आसां, ताच्या एकवटान आसांगी म्हाजो बोवाट जिवंत आसा गी हांव फळ दिवन आसांगी हें शिकोवन खाली त्या रातीक कितें घडलें कुर्सार पयलें तें न्हय. ही आमकां हर एक दीस आमी कशें जियेता कितें जावन आसा म्हणल्या विशयन शिकयता. जेजू सांगता आमी बरे क्रिस्तांव जावन कश्ट काडन फळां दिवंक ट्राय करचें न्हय पूण संपूर्ण समर्पण करचें. सबमिशन कोण आमकां फळ दिवचें करता ताका आमी सबमीट जावचें. फळ दिवचें करता वाल आमी फांटे देखून ताका सबमीट जावचें. इस्रायलाकार कशें निजा देवाक सोडून अन्य देवा फाटल्यान गेले म्हणून आमकां कळीत आसा. तांणी बरें फळ दिवना बदलाक कोडू फळ दिलें. तांणी नित्यवनपणान चलच्या बदलाक ते देवाक विरोध केले. ते राष्ट्रांक उजवाड दिवच्या बदलाक ते काळोख जाले. देखून जेजू म्हणटा 15:1 हांव करी दाखवाल म्हजो बाप तोटा माली. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. इस्रायल दाखवाल जावन आसली पूण ती फेल जाली. तांणी चिंतिल्लें देवा कडेन तांचो संबंद ते जुदेव जाल्ल्या म्हळ्यार रिलिजियस जुदेव जाल्ल्या वरवीं येता. तांचे देवाळ आनी तांचे साक्रिफीस ताचे वरवीं जाता म्हूण चिंतताले. आतां जेजू सांगता नीज एकवट रिलिजन मुखांत न्हय पगार रिलेशनशीप. कळ्ळें? रिलिजन न्हय रिलेशनशीप. प्रेज गॉड. Praise God. आजय लोक पात येता कितले बी रिलिजियस ट्रेडिशन्स फॉलो करतात तीन देवाक एकवटान आसात गी इगर्जेक वचचें पयत पुस्तक वाचचें बऱ्यो करण्यो करच्यो तांकां आत्मीक तरान जिवंत दवरता म्हूण चिंतात. पूण इस्रायला मरी भायल्यान रिलिजियस आसूंक पुरो पूण भितरल्यान संपूर्ण देवातावन कनेक्शन चुकलां म्हणयत. देखून जेजू सांगता हांव करी दाखवाल. एकच वाल आमकां जिवीत दिवंक शकता. एकच वाल आमकां फांटे फळ दिवचें करता. जर जेजू करी दाखवाल तर आमी फळ दिवंक आमचे बोळ उपेग करीचे म्हणना. आमी आमचे ओन एफर्ट्स घालीचे म्हणना. तो करी दाखवाल जाल्यार ताच्या बागार आमकां जिवीतच ना. जेजू करी दाखवाल जाल्यार आमी बरे मनीस जावंक ट्राय करचें न्हय पगार ताका एकवटान रावचें. इतलेंच. एबायड इन मी म्हणटा तो. वय जेजू करी दाखवाल जाल्यार आमी ताचे फांटे. एक फांटो वालितावन कातन काडल्यार तो थोडे दीस तो पासवत उरात ग्रीन जावन उरात असोंक बरो पूण क्रमेण तो मरता. वाली थंय तो कनेक्ट जावन नातिल्ल्या वरवीं तो सुकोवन वता. अशेंच जाता लोक क्रिस्तांव जिणी जियेता क्रिस्तांवान विंगड जावन जियेता बरीं उतरां उलोवंक पुरो ह्या भायल्यान ते बरें करनासात म्हणून दिसोंक पुरो पूण ते तांकांच फटयतात. भितरल्यान ते डिस्कनेक्ट जाल्यात जेजू कडेन डिस्कनेक्ट जाल्यात. देखून जेजू ताचे शिसांक फरमायता तुमी म्हाका एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जसो एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकचे ना. वय जेजू थंय एकवटान आसात जाल्यार हांव फळ दिवंक शकता. फोर्स घालीचे म्हणना. हांवें स्पिरिच्युअल म्हणून संवसाराक दाखयचें म्हणना. कित्याक कशें एक भलायके बरीत फांटो स्वाभावीक रितीन फळ दिता
तसे कोण क्रिस्त थंय एकवटान आसात ते स्वाभाविक तरान भावार्थान मोगान आणि नीतिवंतपणान वाढोवन येतात. आता सवाल, आम्ही नीज जावन जेजूक एकवटान आसांगी, या आम्ही रिलिजियस जावन आसांव, आम्ही वाली थंय पांट्या बरी कनेक्ट जावन आसांगी, या आमची स्वंत बळान फळ दिवंक आम्ही प्रयत्न करना आसांव, हे सवाल जावन आसा. प्रेज गॉड. जेजू देखून जेजू आमकां क्लियर सांगता, आमी फळ दिवचे एकच वाट, आमकां जिवीत दिवची एकच वाट, वाडावळ जावची एकच वाट, क्रिस्त थंय एकवटान रावचें. जेजू करी दाखवाल जाल्यार आमी कितें जावन आसांव, आमी ताचे पांटे ताचे इतलाक रावूंक जायना. वालितावन पयस गेल्यार तांकां जीवच ना. वालितावन विंगड जाल्लो पांटो इल्लेशे दीस जीव आसले बरी दिसल्यार क्रमेण तो मरता. देखून जेजू हें समजयता, हांव करी दाखवाल आनी तुमी म्हजे फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता तो येथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. क्रिस्ता विणे आमी कांयच करूंक शकना, इल्लेशें न्हय, कांयच इल्लेशें करूंक शकना. फांटो ताचे इतलाक फळ दिना, पूण कनेक्ट जाल्ल्या वालितावन ताका घटाय मेळटा. क्रिस्तांव हांगा सूख चिंतात, काले म्हळ्यार फळ दिवचें म्हळ्यार हार्ड वर्क करणं, बरो व्यक्ती जावचें. जेजून सांगू ना फळ दिवंक कश्ट काडी जाय म्हणून. ताणें म्हळां म्हजे थंय एकवटान रावा, एबायड इन मी. ताणें म्हळां म्हजे थंय एकवटान रावा. फळ आमी प्रोड्यूस करचें न्हय, तें येवचें. येदाळरी फांटो दाखो दिवंक कश्ट काडिना, फ्रूट ग्रो जावंक बॉल फोर्स वापरिना. प्रेज गॉड. फांटेचें काम कालें वालीक चिटकोन कनेक्ट जावन रावचें. वाल फांट्याक जाय जाल्लें उदक, न्यूट्रियंट्स, जीव सकट सप्लाय करता. फांटो वालीक अटॅच जावन आसल्यार बरो आनी फळ स्वाभाविक रितीन येता. ह्याच रितीन क्रिस्तांव जिवीत जावन आसा. आमी फळ दिवंक कश्ट आनी प्रयत्न करचे न्हय, बगार जेजू थंय एकवटान रावचें. फळ दिवंक फोर्स घालचें न्हय, बगार ताचे थंय एकवटान रावल्ले वरवीं आमी फळ दिता. प्रेज गॉड. पूण हांगा एक समस्या आसा. हर एकलो फांट्या बरी दिसता, पूण तो निजायकी तो वालीक कनेक्ट जाला गी. सबार जाणां आत्मीक रितीन जिवी आसतात, पूण समस्या येतना डिस्ट्रॅक्ट जातात. तांचे स्वंत बळा वयर अवलंबीत जावन वालितावन तीं डिस्कनेक्ट जातात. जेजू देखून ताकीद दिता, जाल्यार म्हळ्यार कोण म्हजे थंय रावना ताका फांट्या बरी कातर उडयतले. प्रेज गॉड. आनी तो चुकोन वयतलो तसले फांट्यार येतात आनी उज्यान घालून आसतात. 15:6 सांगलां. प्रेज गॉड. एकलो इगर्जेक येता जाल्यार तो जेजू क्रिस्ताचे एकवटान आसा म्हूण जायना. एकलो मिनिस्ट्रींत सेवा दिता जाल्यार त्या एकलो एकल्याक पयत पुस्तकाची जाणवाय आसा जाल्यार ते सकट जेजू थंय एकवटान आसात म्हूण जायना. एकवटान आसा म्हणल्याची साक्ष जावन आसा फळ. जर तर फळ ना तर वालीक कनेक्ट जावन ना म्हणून अर्थ. जुदास पळया. जुदास 3 वर्सां जेजू सांगता आसलो. ताणें अजापा केल्यांत देंवसरां धांवडयलां, तो शिसा सांगता भोवला. कोणी एकलो वालीक कनेक्ट जाला जाल्यार तो जुदास म्हूण म्हणयत. जेजू थंय एकवटान, पूण तो जेजू थंय एकवटान नातलो. अक्रेक ताचो स्वभाव भायर पडलो आनी तो नाश जावन गेलो. देखून जेजू म्हणटा, एकवटान रावचें, भायलें अपियरन्स न्हय, पूण भितर कनेक्शन. अशें म्हळ्यार प्रेज गॉड. आमचें जिवीत आमी वारोवन पळोवंक आसा. हांव नीज जावन ताचे एकवटान आसांगी, या ताचे सरशीन मात्र आसां, बोवारी आसां. हांव फळ दिवन आसां, या भायल्यान दाखयता मात्र. जेजून म्हळां, बरो फांटो जावंक कश्ट काडचे न्हय,
म्हजे थंय एकवटान रावा. एबायड इन मी. म्हजे थंय एकवटान आसतना स्वाभावीक तरान फळां येतात. थंयसर वाडावळ जाता, बोवाळ मेळटा. कित्याक खंयचे जी तुका गरज आसा ते सगळें वालींत आसा. वाल जावन आसा जेजू, ते सकट तुका काल्याची गरज आसा ते सकट वालींत आसा. जेजू क्रिस्त करी दाखवाल. आमी फांटे जाल्यार माली कोण? सर्गींचो बाप. सकट माली बरी तो लावन शिदा असो न्हय. तो वाल सांबाळटा आनी फांट्यांची परीक्षा करता. तो दोन संगती करता. सुके फांटे काडटा आनी जिवे फांटे तो सवारून बेंडटा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जेजू म्हणटा म्हजो बाप तोटा माली फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातर घालता. फळ दिवचो हर एक फांटो तो सवारून बेंडटा. सडीत फळ दिवच्या खातीर. हांगा सबार जण चुकोन पडटात. फळ दिवचें आमकां बरें लागता. आमी बावाडटान वाडचें आमकां बरें लागता. केदाळ बाप बेंडूंक सुरू करता आनी थोड्यो संगती आमच्या जिवितांतल्यो काडटा ते दाळ आमकां दुखता. बेंडचें म्हळ्यार काले म्हणटात प्रोनींग. प्रोनींग म्हळ्यार आमकां दुखता पूण ते शिक्षा न्हय ती. प्रोनींग म्हळ्यार आमकां बरें फळ चड फळ दिवच्या खातीर जेजून आमच्या जिवितांतल्यो थोड्यो संगती तो पयस करता. बेंडचें म्हळ्यार आमचे थंय वाडावळ जावंक आड येवचें, कातर घालचें. हांगासर आमकां आमी समजूंक जाय प्रोनींग सवार बेंडचें म्हळ्यार शिक्षा न्हय. बेंडचें म्हळ्यार चड फळ दिवंक तयार करचें. अशें सडीत वाडावळ, सडीत फळां. खंयचेय हॅबीट जावं पुरो, खंयचेय तडी रिलेशनशीप जावं पुरो, कालेय जावं दी, देवाक कळीत आसा. ते काडिना जाल्यार तुजी वाडावळ, आमची वाडावळ जायना. अब्राहमाक पळया, देवान म्हळें तुजो गांव सोड न्हू, हांवें दाखोवच्या गांवांक वच. ताका कळीत नासल्या गांवांक तो धाडटा. कित्याक देव ताका सवार्ण बेंडून आसलो. ताच्या वाडावळ थंयसर ताका बरें जिवीत, बरें तो एक सल्लो आसलो ताचे कडेन. तशें जाल्ल्यान तें पूण अब्राहमाक कळीत आसना. पूण तो ताका विधेय जाता. ताच्या वाडावळीक आडखळ हाडचें तो बेंडून आसलो देव. जुजे विशयी सांगचें जाल्यार पळया, ताचें सोपान आसलें तें कार्यगत जावन जायचें जाल्यार ताका मस्त कश्टांनी उतरोन येवचें पडलें. ताका बांयंत गेलो, पोट्टुबायन गेलो, गुलाम जावन विकलो. मागीर ताका पोतिफराच्या बायले मुखान तो जैलाक पावलो. पूण अकरेक तो जिखलो. कित्याक तो देवा सवय आसलो. देवाक तो एकवटान आसलो. कनेक्शन आसलें ताका देवा संगी. संपूर्ण तो विधेय जालो. देखून तो अकरेक जिखलो. पेद्रू विशयी पळोवचें जाल्यार ताका ताचेच बोळा वयर पातयेनी आसली. ताची परीक्षा जाताना तो 3 बोटीन जेजूक नेगार करता. कित्याक म्हळ्यार तो ताच्याच बोळान करना आसलो. ते दळान जेजू ताका सावारून बेंडटा. ताचे तें आसलें प्रायड. मागीर प्रायड देवान देव ताचें काडटा. तो पश्चातापोवन फाटीं येता. आज देव आमकांय सवारून बेंडटा. आमच्या जिवितांत एकाच रिलेशनशीप चेंज जातात, थोड्यो संगती घडटात. आमी भिवोवचें गरज ना. देव आमकां शिक्षा दिवची न्हय, तो आमकां प्रिपेर करता. प्रुनींग करून आमकां तो सडीत फळ दिवचें करता. जेजू म्हणटा फळ दिवचो हर एक फांटो तो सवारून बेंडटा. सडीत फळ दिवच्याक, उणें न्हय. कित्याक आमचे थंय देवाक पळोवंक दिसचें आमकां दिसना. देव काल पळयता आमचे थंय तें आमकां दिसना. ताका कळीत आसा. आमी चड फळ दिवंक शकतांगी नांगी म्हणून ताका कळीत आसा. देखून तो तयार करता. तो आमचो मोग करता. ताचेर विश्वास आमी दवरया. कित्याक तो ताच्या मालीक कळीत आसा तो काल हें करून आसा म्हणून. हें बेंडचें, सवार बेंडचें आमकां तयार करता एका बऱ्या जिविताक, बरो फळ दिवंक. जेजून हांव करी दाखवाल इतलेंच म्हणून नाकेर करूना. तो म्हणटा तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतां. कशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच तुमी म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड.
प्रेज गॉड. हे एकवटान जेजू संग एकवटान रावचे ते एका दिसाचे काम नाही. हे सदांच हर एक दीस कंटिन्युअस हांगासर हर एकलो स्ट्रगल जाता. हे करूंक स्ट्रगल करता. हर एकल्याक आशिर्वादां जाय वालितावन म्हळ्यार जेजूतान, पूण वालीक अटॅच जावंक नाका. आमकां गरज आसतना जेजूक आपोवंक आमकां खुशी, पूण ताचे थंय रावोंक नाका. पैगी केदाळा जिवीत बऱ्यान चलता, त्या दाळा आमी वालितावन पयस येता. आतां बरें आसा न्हय, आतां सक्कट सामा आसा. त्या दाळा आमकां जेजू नाका. जेजू सांगता म्हजे थंय एकवटान रावना जाल्यार फळ दिवंक शकनात. जॉन 15:5 म्हणटा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. प्रेज आमी मनीस संवसारांत नांव जोडूंक पुरो, व्हडल्यो व्हडल्यो संगती करूंक पुरो, पूण जिवीत वाली थंय ना तर चिंतून पळया. एक पंटो कातरन धरणीर गेलो तर थोडे दीस तो पासू आसता, क्रमेण सुकोन येता. फळ दिवंक ताका सकत ना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कित्याक ताच्या मेन सोर्स वालितावन तो डिस्कनेक्ट जाला. अशेंच जाता केदाळा आमी आमचे क्रिस्ती जिवीत जेजू बगार जियेता. जेजू नासतना केदाळा आमी जियेता, त्या दाळा आमी मेन सोर्सांतावन डिस्कनेक्ट जाता. आमी इगर्जेक वचूंक पुरो, या आमचे उलोवणे सारके आमी संगती आमी करेक्ट उलोवंक पुरो, आमी बऱ्यो करण्यो करूंक पुरो, पूण क्रमेण आमचो आनंद, शांती, समाधान आनी आत्मीक सकत आमी ओगडावन घेता. कित्याक आमी आमकां धर्न रावोवचे सकत आसा बळे वाल ताचे तावन जेजू तावन आमी डिस्कनेक्ट आसा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जेजू 15:7 15व्या अध्याय 7व्या वळीन सांगता, तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. ताच्या उतरांत रावचें म्हळ्यार खाली पयत पुस्तक वाचचें तें न्हय, पूण पयत पुस्तकांतलीं उतरां आमच्या भितर रोंबा जाय. अनेक रितीन म्हणचें जाल्यार जेजू सांगता इल्लो वेळ करचो, बसचें, ताच्या आजारपणान करचुंचें, ताच्या उतरांक विधेय जावचें. खाली उतरां आयकुची मात्र न्हय, पाळचीं. जेजू थंय एकवटार रावचें म्हळ्यार रिलिजियस एक्टिविटी न्हय, बगार ते रिलेशनशीप. रिलिजियस एक्टिविटी न्हय, बगार तें एक रिलेशनशीप. एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार मोरी आनी मार्ता कुजनांत रांदपान बिजी आसली आनी ती येवन मोरये विशयन कंप्लेन करता जेजू कडेन. पूण मोरी जेजूच्या पांया कडेन बसून ताची उतरां आयकून आसली. जेजू मार्ताक सांगता मोरयेन बरो वांटो विंचला. लुकाच्या 9व्या अध्यायान 42 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच आमी ताच्या एकवटान आसल्यार मात्र फळ दिता. फळ म्हळ्यार आमी बोळ घालन आपणावचें न्हय, फळ स्वाभावीक तरान येवंक जाय. केदाळा आमी वाली थंय त्या जेजू थंय एकवटान रावता, एकवटान रावूं त्या दाळा मात्र आमकां फळ स्वाभावीक तरान येता. आतां म्हजे सवाल, आमी वाली थंय एकवटान आसोंगी, आमकां वेळ मेळटा त्या दाळा मात्र आमी केदाळा आमकां कन्विनियंट जाता त्या दाळा मात्र आमी सोदून येता, एकवटान सोदून येता ताका जेजूक. एकवटान सदांच रावा जाय. प्रेज गॉड. म्हज्याच बळान हांव प्रयत्न करता जाल्यार म्हजें जिवीत जिवंक जायना, हांव फळ दिवंक शकना. जेजून सांगलां तुमच्या बळान प्रयत्न करिनाकात, फळां दिवंक प्रयत्न करिनाकात. कित्याक म्हळ्यार म्हजे थंय नासतना म्हजे थंय रावा, फळां दितल्यात. देखून आज आमी विंचून काडया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. म्हजे थंय कंटिन्यू जावन हांव जेजूक कंटिन्यू जावन रावलां गी या ना गी म्हूण आमी ती एक विंचून करया, ताका कंटिन्यू रावचें.
कित्याक म्हळ्यार कित्याक खंयच्याय वस्तूची खंयच्याची गरज आसा जाल्यार ती ताचे तावन मेळटा. ताचे थंय रावचें ऑप्शनल न्हय. ते म्हळ्यार ते पाद्र्याबांक या पॅस्टर्सांक चर्च लिडर्सांक आत्मीक रितीन वाडल्यात, मॅच्युअर जाल्यात, तांकां मात्र न्हय. ते आमच्या भावार्थाची एक बुन्याद. कित्याक ताचे बगार आमी कांयच करूंक शकना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ताचे ते एकवटान ना जाल्यार कालें जाता. पण ते ताचे थंय आसात पूण फळ दिनात. जेजू एक वॉर्निंग परतून एक वॉर्निंग दिता. फळ दिनातले फांट्या बरी फळ दिनातल्या फांट्या बरी कातर घालतले आनी ते सुकोवन वतात आनी ते आरावन उज्याक घालून आसतात. जोआंव 15:16 ही जेजूची एक कठीण उतरां आमच्या जिवितांत आमी एक म्हणटा एक नदर घालूंक जाय. जेजू उलोवन आसा, कोण पळोवंक दिसतात ताच्या एकवटान आसात म्हूण, पूण भायल्यान मात्र भितरल्यान नात. तळल्यांक जेजू सांगता हें. जुदास पळया, जेजू सांगता आसलो, ताची उतरां आयकल्ली ताणें, पूण तो ताका काळी लागीं आसलो, एकवटान नासलो. देखून ताचें जिवीत तो होगडायता. फारिजांक तांकां बरा स्क्रिप्चर्स कळीत आसली, धार्मीक रिती रिवाज पाळटाले, पूण जेजूक तांणी रिजेक्ट केलें. कित्याक तांचें काळीज तांचे तावन पयस आसलें. बागेवंत बरी दिसताले पूण फळां नासलीं. देखून जेजू तांकां सांगता, तुमी सुनो काडिल्ल्या पंडा बरी भायल्यान सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान कुसाडाय भरल्या म्हूण तांकां सांगता. मातयेव 23:27 सांगता. आतां आमकां एक सवाल, आमी खंयच्या तराचे फांटे? आमी खंयच्या तराचे फांटे? जेजू म्हणटा 2 तरांचे फांटे आसात म्हूण. एक फळां दिवचे आनी सडीत फळ दिवचे खातीर सवर्ण बेंडचे. दुसरे फळ दिनातले आनी ताका माली कातर उडयता. प्रेज गॉड. पयल्या रितीचे फांट्यांची नितळाय जाता, बेंडटाना नितळाय जाता तांची. दुसरो कातर उडयतात आनी तो नाश जाता. जेजू सांगता, कोण म्हजे थंय एकवटान नात ते म्हजे तावन पयस आसात. ते एकच बोटी न्हय, इल्लेशें दिसान दीस इल्लें मागणें उणें जावचें, देवाक वेळ दिवचो उणें करचें, आपलीच कम्फर्ट पळोवचें, पवित्र आत्म्याक काळीज धरून करचें. आमकां पयलें तें कळीत जायना. आमी इगर्जेन सर्वीस दिता, भायल्यान क्रिस्तांव बरी दिसता, भितरल्यान आमी जेजू तावन आमचें कनेक्शन तुटुल्लें आमकां कळीत, कनेक्शन नातलें आमकां कळीत आसना. ते दाळा आमकां फळ दिवंक जायना. ते दाळा कालें करता, माली फांटो कातर घालता. हें इल्लें आमकां विशेश दिसूंक पुरो. जेजून सांगचें, कोण क्रिस्त थंय आसात तांकां न्हय, पूण बेश्टेच क्रिस्त थंय आसा म्हूण दाखयतात पळय, तांकां हें सांगलां जेजून. देखून आमी भिवोंची कांय गरज ना. जोआंव 2:19 सांगता, हे मनीस न्हीज आमच्या पांगडाचे न्हय, देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात. आमच्या पांगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सगळेच ते रावते आसले. हें कित्याक सांगता म्हळ्यार तेंत आमचे ताचे थंय आसल्ल्यांक आसलो फांटो कातर घालना. ते पांगडाचे न्हय, ते पयस आसल्यान तांकां तो तशें सांगता. प्रेज गॉड. कोणाक बाचाव मेळ्ळ्या ते जेजू सोबे आसतात. जेजूचे शीश जावन एकवटान आसूंक स्ट्रगल करनासात पळय, तांकां सांगिना जेजू. पूण कोण फायदो जोडूंक मात्र क्रिस्तांव जिणे जियेतात, पूण जेजूक समर्पण या सरेंडर जायनात, ताचे विशीं जेजू सांगता. हें उतार कातर उडयतात म्हूण. त्या दाळा रिलेशना बदलाक रिलीजन, समर्पणा बदला स्वार्थ आसता. थंय एकवटान आसच्या बदलाक लागीं मात्र आसता. तांकां सांगता जेजू. जेजू देखून सिरियस वॉर्निंग, कठीण ताकीद दिता. ते आमी देवाक पात्य नासतना आसच्या की पात्य नातलो जायजे म्हणना, पूण फळ दिनातल्याक
म्हळ्यार ताचे दोन पयस आसून फळ ऍक्टिंग खाली ऍक्टिंग मात करता ताचे थंय आसा म्हणून तळल्यांक मात ताकीद दिता जेजू. आमकांच आमी पळोवया जेजूच्या आमी एकवटान आसाव या ताच्या भोंवतणी आसाव, फळ दिवन आसाव या ऍक्टिंग करना आसाव फळ दिल्ल्या बरी. माली खंडीत तापावत तो डिफरन्स पळयता. एक दीस फायनल कट्ट दिता. सकट फळां एकच रीत आसनात. थोड्या फळांक जीव ना, थोडी फळां मनशाच्या सक्तेतावन आयल्यान पवित्र आत्म्यातावन न्हय, थोडी पातयेतात आमी फळ दिवन आसा म्हूण, पूण नीज जावन तांचे थंय ती धर्मांचे कायदे पाळनासात. पूण जेजू सांगी एकवटान ना. जेजू क्लियर सांगता देखून नीज फळ येता ताच्या एकवटान रावल्यार मात्र. तर जे देव खंयच्या रितीचे फळ आशेता. सुमार जाणां चिंतात फळ म्हळ्यार कालें करचें, फळ म्हळ्यार सदान करचें म्हणून. सदान करचें न्हय, मिनिस्ट्री सुरू करचें, प्रिचींग आनी बरी कामां करचें. पूण कडेक फळ लेखाक धरचें खंयचें म्हळ्यार तूं काल करताय न्हय, तूं काल हें जावन आसाय म्हणून. हें जावन आसा. जेजू सांगता 15:16 तुमी म्हाका विंसूंक ना, हांवें तुमकां विंसून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजय, उरचे जाल्यार फळ दिजय म्हूण तुमकां नेमल्यात. हें एक टेम्पररी न्हय, हें एवरलास्टींग. एका दिसाचें न्हय, हें एवरलास्टींग जावन आसा. उरचे जाल्यार फळ दिजय. एक शिसाचे एक मूळ साक्ष जावन आसा मोग. खंयचोय मोग न्हय तो सॅक्रिफायस असो, त्याग असो मोग जाय. भोगसूंक कश्ट आसल्यार भोगसूचो. दुस्मानाचो मोग न्हय, दुस्मानाचो मोग न्हय, इश्टाचो मात. म्हज्या जिवितांत पोटसान ना मोगसाने आसल्यार हांवें विचारूंक जाय, हांव नीज जावन जेजू थंय एकवटान आसांगी. कित्याक कोण क्रिस्ताक एकवटान आसात ती क्रिस्ता सारकी मोग करतात. आमी म्हणटा जेजूचो मोग करता म्हूण. आमी ताका विदेव जातांगी, ताच्या उतरांक विदेव जातांगी, पाळटांगी. कित्याक जेजू म्हणटा तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार म्हजो उपादेश पाळ. करेशीस उतार आयकतात मात्र न्हय, ते उतार जियेतात. पेद्रो पळया, तो उलोवंक बारी फास्ट आसलो, पूण विदेय जावंक इल्लो स्लो आसलो. केदाळ जेजू थंय एकवटान रावलो, तो भावार्थाचो मनीस जालो. सुवार्ते खातीर ताणें कश्ट सोंसले आनी तो मरोंक सयत तयार जालो. ताका विरोध जावन क्रेस्तान नाटो. पळया, जेजूचो पाटलाव करूंक जाय आसलें ताका, पूण ताच्याच टर्म्स आनी कंडिशना वयर तो प्रकार गेलो. जेजू ताका केदाळा आस्त विकोंक सांगता, तो फाटीं सरता. कित्याक ताका विदेव जावंक नाका आसलें. विदेयपण एक संपूर्णता न्हय, परफेक्शन न्हय. तें कालें म्हळ्यार विदेयपण म्हळ्यार एक समर्पण, सबमिशन. आमचें सबमिशन करचें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. म्हज्या जिवितांत हांव देवाच्या कायद्यांक विरोध करता म्हळ्यार तो बेंडूंक येतना आमी विरोध करतांगी. या नीज फळ विदेयपण म्हणल्या मातयेंत तें उब जाता देखून. जेजू धार्मिकता, भायली धार्मिकता उलयना, पूण भितरलें बदलावण उलयता. देखून पाऊल गलातकारांक 5:22 बरयता, आत्म्याचें फळ ते एकच मस्त न्हय. एका फळांत ते विविध काले म्हणटा ते भाग आसात. म्हळ्यार फळ एक फळ, तातूंत मोग, आनंद, मागीर समाधान, सोंसणीकायी, विश्वासीपण, बरेपण, दयाळाई, बळेपण, स्वादमान, सेल्फ कंट्रोल. पाऊल ते फळ म्हणटा, फळां म्हणना. कित्याक नीज बदलावन आमी एक फळ विंसून काडच्यान न्हय, पूण पवित्र आत्म्यान सगळें फळ प्रोड्यूस करच्यान आसा. हें आमी कश्ट काडून प्रयत्न करचे न्हय, पूण समर्पण करचें. त्या वरवीं आमी फळ दिवंक शकता.
पेंतेकॉस्ता पयल्याशी सगळे भियेल्ले आनी कन्फ्यूज जावन आसले, पूण मागीर ते बळवंत जाले. कित्याक ते क्रिस्ताक एकवटले आनी पवित्र आत्म्यान भरले. असलें फळ जेजू आशेता आमचे तान. खाली तुझे बिहेवियर चेंज जावचे न्हय, तुझे नेचर स्वभाव बदलाचे, पूण सक्कड फळ नीज न्हय. थोडी फेक फळां आसतात. थोडी इगर्जेक सेवा दितात आनी एकल्याक फळी जाय म्हणून, मागीर थोडी स्क्रिप्चरां सांगतात पूण स्क्रिप्चरा प्रकार जियेनात. दायळाय दाखयतात केदाळा, मनीस पळयतना मात. जेजू हाका ताकीद दिता. ह्या विशयान मातेव 7:22 म्हणटा, म्हाका सुमया म्हूण उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजान रिगासो ना. बगार जो कोण सर्गींच्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजान रिगतलो. आनी सबार्दन त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सुमया तुझे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय, तुझे नांवी आमी देंवसार धांवडिल्यात न्हय, तुझे नांवी आमी आसर्यां गेल्यात न्हय. तवळ जेजू म्हणटा, तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लाभ जाल्ल्या न्हू, म्हजे तावन पयस सरा. प्रेज गॉड. हे बुरा मनीस भायल्यान मात्र फळ दिवचे, पूण वाली थंय कनेक्ट जावन नातले. कित्याक वाली थंय कनेक्ट जायनासतना येवचे फळ तें प्रयोजनाक ना. आमी आमकांच विचारया, खंयच्या नामण्याचें फळ आमचे थंय वाडोवन आसा गी म्हूण. तें बरें नीज फळ गी, या तुजे रिलिजियस एक्टिविटी, या उरले मुरा बरी कामां ती गी म्हणून आमी पळया. देव म्हजे परपंसा वयर खुशी भोवना. पगार म्हजे ट्रान्सफॉर्मेशन फळ जेन्युइन आसा तें फळ तें पळयता. कित्याक तें अक्रेक पर्यंत तें उरता, नांतर तें सरून वता, सरता तें. परतून आमी विचारया, आमी जेजू थंय एकवटान आसा गी, आमी फळ दिन आसा गी म्हूण. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज जालो गी. भायल्यान मात पळोवंक बरें दिसचें, कित्याक अकरेच्या दिसा लेखाक येता जिवीत दिवची वाली देवन आयिल्ले फळ मात्र. सक्कडपण ते एकच लेख आसना. थोडे जिवीत दिवची फळां आसून देवाक महिमा दितात. थोडे पण ते जिवे दिसतात, पूण धार्मीक कायदे आचार आनी ट्रेडिशन्स सवयो हाका वंदून आसात. तर एक फांटो बरें फळ दिता कशें कळटा? जेजू सांगता, जो कोण म्हजे थंय रावता आनी हांव ताचे थंय रावता तो येथेश्ट फळ दिता. प्रेज गॉड. एकवटान रावचें म्हळ्यार स्क्रिप्चर सांगचें, प्रेज गॉड. एकवटान रावचें म्हळ्यार स्क्रिप्चर सांगचें, चर्च एक्टिविटीज आसचे न्हय, ते आत्मीक बदलावान. हांगासर साबार जण समजतात जेजूक आमी पात येयल्यार जालें, पूण जेजू सांगता ताचे थंय एकवटान रावंक. पात येवचें आनी एकवटान आसचें विंगड. बिलीफ आनी रिलेशनशीप दोनी एकच न्हय. जुदास जेजूक पात येतालो, पूण ताचे थंय तो एकवटान नातलो. फारिसेवांक स्क्रिप्चर्स कळीत आसले, पूण भितरल्यान ते मेल्ले. पेद्रूय पयशिल्यान जेजूचो फाटलाव गेलो, पूण तोय पडलो. तर आमी नीज जावन एकवटान आसा म्हूण कशें आमकां सायन खंयची ती आमकां दाखयता? पयल्या सुवातेर आमची आत्मीक वाडावळ, स्पिरिच्युअल ग्रोथ. फांटो वाली थंय आसल्यार तो वाडटा, ताचे थंय कनेक्ट जावन आसल्यार. फळ दिवचें एका दिसाचें काम न्हय, तें स्लो प्रोसेस. तशेंच आमी जेजू थंय एकवटान आसल्यार आमी वाडावळ पळयता. जावं पुरो आमची सोंसणीकाय चड जाता, आमचो मोग गूंड जाता. जावं पुरो म्हणजे बोगसूनचें इल्लें बोगसून म्हाका इल्लें बळादीक जाता. आनी एकवटचें म्हळ्यार परफेक्शन न्हय, रायट डायरेक्शनार आमी मुखार वचचें. परफेक्शन न्हय, रायट डायरेक्शन, त्या वाटेन आमी मुखार येवचें जावन आसा. आमी प्रेज गॉड, आमी
वेळ झालो सिस्टर. प्रेज गॉड. पीटर, ब्रदर पीटर. प्रेज गॉड. सांगा, कंटिन्यू करावं ब्रदर, नो प्रॉब्लेम. वय. त्यावर असं 5 मिनिट असतात. ओके, इल्ल कंटिन्यू. प्रेज गॉड. आम्ही जालें म्हळ्यार आमी एक बुटी आमकां भोगता, आमी एकवटान आसूंक आमी स्ट्रगल करनासो म्हूण भोगता आमकां. स्ट्रगल करचें आनी सेपरेट जावचें विंगड वेचें एकच न्हय तें. एके बुटी भलायके बरीत फांटो ही कश्टांच्या वेळार कश्टांच्या काळांत सांपोडतात. जावं पुरो वारें वादळ हिंव, पूण केदाळा म्हणसर कनेक्ट जावन आसात ते बचाव जातात. आमी एकच बुटी आत्मीक रितीन चुकल्या ड्राय जाल्या म्हूण आमी डिस्कनेक्ट जावना. आमी आसता ताचे थंय, पूण आमचे थंय सवर्ण बेंडचें काम जावन आसता. सवर्ण बेंडतना आमकां दुखता जावं पुरो, पूण हें प्रूव करता आमी जेजूक एकवटान आसा म्हणून. देखून आमी तें देव आमकां सवर्ण बेंडतना आमी ताका विरोध वचूं नजो. आमी त्या कुशीनींत वचाचें. ते दाळ आमी मुखार बरें फळ दिवंक शकता. पूण एक फांटो हर एक बोटी फळां बीन आसा तर कालंगी थंय प्रॉब्लेम आसा म्हूण जालें. कितलो चड तेंप हांव जेजूतान पयस आसा ते दाळा म्हणसर आत्मीक जिवीत इल्लें सुकोन ड्राय जाता. उतरांचो मोग उणें जाता, मागण्याचो स्पिरीट वीक जाता, मन पातका कुशीन येता, पादाक वडटा आमकां. हें पुराय एक वॉर्निंग जावन आसात. तें टेम्पररी स्ट्रगल न्हय तें, पूण कंप्लीट सेपरेशन तें, सेपरेट. देखून आनी हें हांव जावन आसा तर तें इग्नोर करचें न्हय. तें आमी चिंतून पळोवचें. आमी तेंय आसा जाल्यार आमी तें इग्नोर करचें न्हय. गोत्त नातिल्ले बरी करचेय न्हय. कित्याक जेजून क्लियर सांगलां ताचे विणे आमी कांयच करूंक शकना. वेंचीक पुता विशयान सांगचें जाल्यार तो बापाचो भुरगो बापायक पयस करता. पयले तो चिंता तो एक फ्रीडम मेळ्ळें, फ्री जालो म्हणून. इल्ल्या तेंपान ताचे थंय पयशे खर्च जातात, ताची मर्याद आसना ताका. सकट तो होगडायता आनी तो पश्चाताप पोवन तो बापा थंय पाटी येता आनी पयलें जें जिवीत ताका मेळटा थंय रेस्टोरेशन जाता. थोडे मनीस चिंतात ते जेजू थंय एकवटान आसात म्हूण, पूण ते ताच्या भावारी मात आसात, भावारी गोवन आसात, पूण ताका कनेक्ट जावन आसा. लोकां जम्या बरी कशे ते आज्या बापाटल्यान गेले जेजूच्या काळार तशेंच, आनी पूण कश्ट येताना ते ताचे थंय नातले. तशेंच कशें ग्रेस्त मनीस तरणाटो सस्नीक जिवीत जाय म्हणून जेजू सरशी आयलो, पूण आस्तबदी वीक जाय म्हणटाना तो कंतीश जावन पाटी गेलो. आनी मागीर एक डेमोस म्हणलो पावलाचो शिस, ताणें संवसाराचो मोग केलो आनी तो पावला जावन विंगड गेलो. आतां आमी आमकांच विचारया, आमी वालीक म्हळ्यार जेजूक कनेक्ट जावन फळ दिवन आसांगी आनी सवर्ण बेंडतना ताका बेंडूंक सोडटांगी. जेजून सांगून ना थोडे फांटे फळ दितात आनी थोडे दिनात म्हूण. तो म्हणटा म्हजे थंय आसा तो हर एक फांटो फळ दिता आनी तो ताका सवर्ण बेंडटा चड फळ दिवच्या खातीर. त्या दाळा म्हणसर आमी कनेक्ट जावन आसा खऱ्या वालीक. आमी वाडटा, आमकां बळ मेळटा, आमी उरता तसलें फळ दिता. जेजू थंय एकवटान रावचें एक वडोल म्हणल्या एक सावी आत्मीक जिविताक. कित्याक सबार जाणां स्ट्रगल जातात जेजूक कनेक्ट जावन रावंक. कित्याक थोडे भावार्थान सुरू करतात, स्टार्टींग बरें आसता पूण सवकास पयस सरतात आनी थोडे नांवां खातीर मात्र पूण फळ दिनात. सत कितें म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्शन्स, टेम्पटेशन्स, ताळण्यो, आत्मीक झूज मनशाक वळोन व्हरता जेजूच्या एकवटांत. जेजू सांगता ताचे उतार आयकल्लो एकलो ताच्या उतरान रावना. थोडे कंदकर्ण, थोडे संवसाराचे कुशलाई आनी धन आनी थोडे कश्ट येताना पडतात. व्हडलें कारण मनीस वाली थंय कनेक्ट जावंक जायनासर रावंक स्ट्रगल करता म्हळ्यार राटावळ, बिझनेस न्हय बिझनेस. जिवीत मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटीज आसतात. काम,
कुटाम कमिटमेंट्स गोल्स ह्यो पुरा पाड न्हय पूण आमकां ह्यो संगती केदळा आमकां कंट्रोल करतात ते दळा आमी जेजुतान पयस येता आमच्या जेजू थंय रिलेशनशिपाक आड येतात ते दळा आमकां अडकळ जाता मार्ता सरबराई करच्यान बिजी आसली पूण मोरी जेजूच्या पांयाकडे बसून उतार आयकताली जेजून मार्ताक सांगूना तुवें करचें सूख म्हणून पूण मोरयेन बरो वांटो विंचून काडलो म्हणालो जेजू मार्ताक थोडे मनीस मागणें करूंक मस्त बिजी वेळ करसूंक देवा सांगता पूण सद्गीते म्हळ्यार आमकां वर्तें घेवचें म्हणून कळीत जाल्यार आमी बिजी न्हय वर्तें जावन आसा जेजू थंय एकवटान रावचें ताका आमी बिजी आसूं नजो पाताक अनेक कारान मनीस स्ट्रगल जाता जेजू थंय कनेक्ट जावंक पाताक आमचें एक्शन वायट जाता मात न्हय आमचें रिलेशनशिपी जेजू सांगता तुटता आदाम आनी येवं पळया देवा सांगता भुमी वैकुटांत चलो नासली केदाळा पाताक भितर सरलें ती लिपली ती देवाचीच रचना जावन आसली जाल्यारय ते देवा कडचें कनेक्शन तुटलें पाताक तांकां डिस्टन्स क्रिएट करता जेजू म्हणटा म्हजे उपदेश पाळटात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात हें खाली एक ते तरेचें फिलींग न्हय पूण ताका विदेव जावचें पेद्रून जेजूचो मोग केलो पूण ताचेंच तो पातयो नासलो ताका मस्त कॉन्फिडन्स आसलें ताचे वयर तो जेजूक नेगार करता ताणें चिंतिल्लें हांव करचो ना म्हूण चिंतिल्लें पूण दबाव येतना तो पडटा कित्याक म्हळ्यार तो आपल्या स्वंत बळाचेर वंदो नासलो जेजू थंय कनेक्ट जावच्या बदलाक जेजूच्या मरणा उपरांत तो मासली बागूंक गेलो तशेंच आमी कनेक्ट जावन ना जाल्यार आमच्या आदल्या हॅबिट्स आदल्या वायट चालीक आमी फाटीं येता आमी आमच्या बळा वयर आसता क्रिस्ताच्या बळा वयर न्हय प्रेज गॉड आज आमी पळयता चर्च अटेंडन्स मिनिस्ट्रींत सेवा हें सकट जेजू थंय कनेक्ट करिना जेजूच्या बोवारी आसचें म्हळ्यार ताका कनेक्ट जावंक आसचें न्हय बोवारी मात्र आसचें तें कनेक्ट जावचें म्हळ्यार विंगड कशें आमी जेजू थंय रावचें जिवीत आमकां चॅलेंज करता पयलीं आमी जाणा जाय जेजू थंय रावचें म्हळ्यार आमचें एबिलिटी न्हय आमी समर्पण करचें सरेंडर आमचेंच बळ आमचीच एबिलिटी न्हय आमी ताका संपूर्ण सरेंडर जावचें प्रेज गॉड पुराय ब्रदर प्रेयर करणं प्लीज ऐका ना कोणा काय नाही सांगू असल्यार सर या त्यासाठी प्रेज गॉड कोणी कार्यक्रम प्रार्थना करा ब्रदर कोणी ओके थँक्यू आमी प्रार्थना करया मंगळा बापा आमी तुका अर्गां दिता बापा हे आयच्या ह्या संदेच्या वेळार आमकां तुजे उतार तुवें शिकोवंक दिल्ल्या खातीर बापा तुवें म्हळाय तूं तोटा माली आनी तुजो पूत जेजू दाखवाल खरी दाखवाल जावन आसा आनी ताका एकवटान रावल्यार मात्र आमकां जिवीत मेळटा आमी फळ दिवंक शकता म्हूण देखून बापा आमी तुका अर्गां दिता बापा आमी ताचे कडेन एकवटान रावच्याक तूंच आमकां बळ आनी सकत दिताय आमच्या बळान हें साध्य ना बापा पूण तूंच आमकां ही सकत बळ दिवन ताच्या एकवटान रावन आमी फळ दिवचे खातीर आमी तुका अर्गां दिता बापा तशेंच आमी हे आमचें फळ हेरांक दिवन तांच्या जिवितांत बरें फळ पळोवचे खातीर आमी तुका अर्गां दिता बापा हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन 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 थँक्यू ब्रदर रमेश थँक्यू व्हेरी मच पण आम्ही परत मिळूया प्रेज गॉड प्रेज गॉड शुक्रार दीस रेती म्हणजे एका दिसाची रेतीर बरी एका शुक्रार असा सकाळी 9:30 जावन 4 वरां ही खबर हेरांकी तुम्ही केळत करा प्रेज गॉड